अष्टम जाता ही एकूच अष्टम जय 12 गांवची पालख्यो येता अशें म्हणटा. सो हाजे फाटलें कारण कितें? अष्टम मुख्य कारण म्हणजे हांगा त्रिवेणी संगम आसा. हे तीर्थक्षेत्र तीर्थस्थान आहा. 3 नद्यांचो संगम जावन ह्या दिसा गोकुळा अष्टमीचा तीर्थाचो हांगा हें जाता संगम. आनी त्या खातीर आजूबाजूचे जे गांव आसले ते सगळ्या गांवांचे जमून ते हांगासर तीर्थक्षेत्राक पांय दवरतात, स्नान करपाक येतात सगळे देव. आनी तीर्थस्नान केल्या उपरांत तांकां ठरावीक आपापले पारंपारीक जागे आसा तेंचे, त्या जाग्यान बसता आनी जे आजूबाजूच्या गांवांचे लोक आसा परिसराचे ते आपापल्या देवाक अष्टमीक दर्शनूय जालें, तीर्थस्थानाचें दर्शन जालें आनी आपापल्या देवाचें दर्शन जावन तेचो लाभ घेवपाक हांगा येता. हें पुर्वी पासून आसा. आतां काही कारणाक लागून थोड्यो पालख्यो पयसल्या गांवांच्यो येयना, पूण आमच्यो ज्यो पारंपारीक ज्यो आसा हांगाच्यो लागींच्यो त्यो आजून येवप चालू आसा. खंयच्यो पालख्यो आसता? मुख्य आजूबाजूचे लागींचे गांव आसा. माशेलांसून येताले, वरगांवसून येताले, पिळगांवच्यो येताले, बिचोलेची शांतारुगा येता, आमच्या गांवची कणकेश्वरी ती पालखी मेन. आनी ती पालखी उखल्ल्या उपरांतूच मागीर बाकीच्या पालख्यांक वचपाक पयलो मान तिजो आसा. आनी हेर बाकीचे जे देव आसा आमचो म्हणजे हो खापरो रवळनाथ, तो पिसो रवळनाथ, अशे बाकीचे जे देव आसा, सप्तकोटेश्वर येता, काळभैरव येता, नार्बी स्थानान देवळां जितकी आसा तितके लोकांचे ते पालखी देवळांचे हांगा येता. आनी लोक येयल्या उपरांत त्या लोकांक आपापल्या देवाचे कुळाच्या देवाचे दर्शन घडटा आनी तेजो लाभ घेता. आनी हांगासर सांगल्या उपरांत तेंच्यांनी आपल्या देवाक कितें आसा तें पावयल्या उपरांत आयच्या दिसा स्नान घेवन तीर्थस्नान घेवन मागीर दर्शन घेतल्या उपरांत तेजो लाभ तांकां जाता. जे कितें आसा तेंचे समस्या आसा त्यो तेंचे कडेन देवा कडेन मांडटात आनी तें निवारण जाता, अशी तेजी आख्यायिका आसा. जे रात्रीचे हांगासर कितें आसा स्मशानभुमी आसा, ते जे वेगवेगळ्या लोकांचे ते मान्यता आसा त्या वाठारांतले लोक हाडून थंयसर तांकां जागे आसा त्या जाग्यार दिल्ले आसा थंयसर घालतात. आनी अशें म्हणटात की थोडी अतृप्त आत्मा आसता, प्रेत आत्मा, तांकां हांगासर हे दिल्ले आसता आनी त्या देवान तांकां जाग्याक दवरलेले आसता. आनी अशें म्हणटात की रातचे ते त्या अतृप्त आत्म्यांक देव तेंचे हें घेता आनी तांकां थंयसर हें जाता. त्या खातीर ते रातचे हांगासर कोण रावना आयचे रात, म्हणून ते रातचे रावपाक जायना. प्रत्यक्ष हे आयकलेल्यो गोश्टी, प्रत्यक्षान कोणी पळोवंक ना आनी कोणी रावपाचें धाडसूय आजून मेरेन करूंक ना. अशें रावचें न्हू, जे मानून येयला आध्यात्मीक देवाचें ते तशेंच मानूंक जाय, तेज्या हेका मुद्दाम फकाणां करचीं न्हू आनी हें करचें न्हू. सकाळीं कितल्यांक अशी पालख्यो येता? सकाळीं 7:30-8 म्हटल्यार पावताली. त्यांच्या ज्या देवळांसून भायर सरून हांगासर रानांच्यान पळय जुन्यात वाटो आहा तेंच्यो त्या वाटेनूच ते हाडटात. त्या वाटेनसून येता म्हणसर तांकां टायम जाता, म्हणून खूब वेळ जाता. 10-11 जाता, थोड्यांक 11 जायसर स्थायीक पावतात. पावल्या उपरांत परत तांकां वचपाची घाई आसता. म्हणजे आमची पालखी गांवची कणकेश्वरीची उखल्ल्या उपरांतूच बाकीच्या पालख्यांक वचपाक रेडी. तिणी पयलीं दर्शन घेवप तीर्थस्नानाचें, स्नान घेतल्या उपरांत बाकीचे पालख्यो मागीर वता. तेज्या फाटोफाट सगळे वयता. आनी मागीर ते वयताना आपल्या गांवांसून वयतना वाटेक तेंचे कोण दर्शनाक भावीक रावल्ले आसता, म्हणून त्या लोकांक आपल्या देवळान मंदिरान पावता म्हणसर थोड्यांक उशीर जाता, म्हणून त्यो बेगीनूच 2 किंवा 2:30 उखलतात आनी आपल्या वाटेक लागतात. कारण तांकां फुडें आनी लोक रावल्ले आसता वाटेक भावीक, तांकां पावपाचें आसता. म्हणून ते भावीक जावन ते दर्शन दीत वयता म्हणसर तांकां उशीर जाता, म्हणून बेगीन नाजाल्यार लेट उखलो येता आसता. आतां आमी गांवचेच हांगा स्थानीक म्हणून मातशें रावता, लोक येता. कितल्या मेरेन रावता? आमी 4-4:30 4:30-5 मेरेन सगळे पालख्यो वयता. 5 पर्यंत सगळे वयता आनी 6-7 म्हटल्यार सगळे तेरी हांगा कोण रावंक जायना, दुसरे दिसा व्हरतात मागीर. तुमकां आतां कितलीं वर्सां जालीं? आमकां खूब पिडयो जाली अशें. खूब पारंपारीक आमचे जाणटे आजे पणजे त्या पासून हाडटाले ते आजून पासून आमी दवरला. ते देवाक हाडपाचो आमी बंद करूंक ना. तो उद्देश्य कितें आहा? उद्देश्य मेन म्हणजे देवाक ह्या स्थानाक पावोंक जाय, तें सॅटिस्फॅक्शन.